सगळी पंचायतीक MRF शेड ही कंपल्सरी असली पूण ह्याच म्हाका दिसता ह्या असोळड्या पंचायतीक इतली बरी करून टायमा भितर तेणी सगळ्यांनी कंप्लीट केली आनी त्या आमच्या आदले सगळे आमचे पंच सदस्य तेमी सरपंचान सगळ्यांनी आमदाराच्या सहकार्यान हे टायमा भितर करून जे हायकोर्टाचे डायरेक्शन त्या भितरल्यान करून दिली ह्या बद्दल तेंचे हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी आमचे निलेश बाब काब्रालाचे ह्या खातीर तेंचे सहकार्य केले तेंचे बद्दल तेंची बी हांव आभार. आयज हायकोर्टाचे डायरेक्शन असले फाटल्या दिसाक आनी गायडलायन्स दिल्ली की जो पर्यंत शेड ना तो पर्यंत लायसन्स सगळी आसली ती सस्पेंड करपाचे एक फाटल्या दिसाक डायरेक्शन दिलें. म्हणजे खूब जाणांचे हे जालें की खूब जाणांक जे घर बांदपाचे आनी लायसन्साचे आसले ते दिवंक नासले पंचायतीक तेका लागून ते टायमा भितर करपा जाय. पूण एक म्हाका एक जाता की फाटल्या दिसा आमची बॉडी आसली तेंची ना जाल्यार न्यू बॉडी जातकीर करची अशें आमच्या सगळ्यांच्या मनां आसलें. कितें जालें की आतां हायकोर्टान तें डेट दिल्लें की 15 दिसां भितर ही स्टार्ट करची म्हणून ही ह्या दिसाक स्टार्ट करची पडली. ना जाल्यार सगळे आमचे न्यू बॉडी जाता सुद्दां आमदारान हें म्हणलें ते तेन्ना करपाक सुद्दां तेंच्याय मनां आसलें. आयज म्हाका उमेदीर दिसता की हांव दरेक वेळार सांगता की गार्बेज जी आसा आमच्या सगळ्याच्या सगळ्या आख्या गोंयभर आनी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा कुडचडे इतली बरी वेस्ट ट्रिटमेंट जाता डोर टू डोर लिव्हिंग जाता तितली बरें खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज म्हणल्यार हांवें पळयल्ली ना. आनी हें सगळें जावपाचें आमच्या निलेश बाब काब्रालाच्या गायडन्सान आनी तेचे दरेक वेळार तेंचे कशी जाता आनी तेंचे मॉनिटर आसता त्या बद्दल. आयज कुडचड्यार हांव तेन्ना कुडचड्यार म्हाका 20 वर्सां हांव आयज परत की त्या टायमार साकून वर्सां फाटीं साकून सुद्दां तेजी पयलींची हांव पळयलां डस्टबीन आसतालीं डस्टबिनाचेर हाडून लोक कचरो जालो कचरो हाडून भायर पडलो ती गोरू खातालीं रस्त्यार पावताली. हे पयलीं आमदार जेन्ना निवडून आयले तेन्ना बंद केल्ली ती डस्टबिनां हांगसड्या वयली आनी ते दीस येता आसतना हांवें डोर टू डोर गार्बेज मनोज बाबान सांगलें आमी उठचे पयलीं आमची गार्बेज कलेक्शनाक कोणी तरी येता कोणी तरी करता कोण तरी हे आमच्या आज म्हणपा आमी तेजे मॉनिटर करपी आमचो निलेश बाब काब्रा आमी तोखणाय करपा जाय की आज आमची कंट्री सारकी इतर कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी खंयचीच ना. आनीक फुडाराक आतां आज शेडीचें क्वेशन जाला MRF शेड जाला एजट आमच्या पंचायत आनी बाकीच्यो पंचायत जे आसा प्रत्येक नागरिकाचें कर्तव्य आसा की आपलो वांटो आपली पंचायत कशी निवळ दवरपाची
त्याबद्दल आपण इंडिव्हिज्युअल आपण व्हेजिटेबल ग्रोवर आसा त्यांच्या खातीर बायोडायवर्सिटी बोर्डान आणि आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फंडा स्किमी आणि कोल्ड स्टोरेज हांगा फेसिलिटी आम्ही ऑलरेडी चालू केल्या ती थोड्या दिवसांनी आमी इनॉग्रेट करतले। एक गोष्ट आसा की आज जरी MRF सीट आम्ही ओपन हायकोर्ट डायरेक्टिव्स आम्ही हो प्रश्न केल्लोच आसा, पूण म्हाका पंचायत कितलीच वर्सां आम्ही निवडसान दवरतले। विनंती करता की सेग्रिगेट करपाचो हो मुद्दो आसा। जेन्ना हांवें मुद्दो घेतलो तेन्ना सेग्रिगेशन नाशिल्लें। 2016-17 जेन्ना MRF म्हणजे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रूल्स जाल्ले सेंट्रलाचे आनी तितून भितर इम्प्लिमेंट करपाक जाय हो विशय येयलो तेन्ना हे सॉलिड सेग्रिगेट करप थोडे सेग्रिगेट कित्याक करपाक घरा कडेन जेन्ना सेग्रिगेट करता ओलो कचरो आनी सुको कचरो दोन भागांनी म्हाका दिसता हांवें 3 वर्सां 4 वर्सां पयलीं हांवें स्वता 2-2 एक घरां दिल्लीं आसा। सो हो जेन्ना करताले लोकांनी मातशें आपण जे चिंता हो काम करता ते सेग्रिगेट करपाक व्हडलोसो त्रास पडना, स्वताक पडना, कित्याक आपण भायर घरा कडेन धुवपाक येता, डेली व्हरपाक येता। सपोज जर घरा कडेन ना जाल्यार हांवें तुमकां सांगलें एक दांड्यार कित्याक कुत्रे आनी बाकी जरवाक जायना पण एक दांड्यार वयर बांदून डस्टबीन दवरलें आमचे मनीस व्हरून व्हरता। ही सगळी सुविधा आमी करतना सेग्रिगेशन हे म्हाका रुजार मधून सांगता सेग्रिगेशन आमकां तशें करपाक जाय ते भशेन करना। हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या आमच्या आसवडल्या भाव भयणीक आनी आमच्या भाव भयणीक की सेग्रिगेशन इज अ मस्ट आनी डिस्पोजल सारको जाता आनी ना हे जर सारकें आमी केलें जाल्यार जशें सेग्रिगेशन आपण स्टेटमेंट केलो सेग्रिगेशन आमी घरा कडेन केलें जाल्यार दुसरे लोकांक आमचे गाळून परतून हात घालून सेग्रिगेट करपाची गरज आसना। लोकांनी दिसता म्हाका सगळ्यांनी आपणाची 2 बकेटां दिल्ली आसा तितून ओलो सुको केलो ते लोक तशे व्हरता। सो हे भशेन तुमी लक्ष घालून विनंती करता आनी परतून एकदा MRF शेड ओपन केली आनी हेजे लाभ लोकांक मेवतलो। पूण कुचड्यार व्हडलो आमी प्लांट इनोव्हेशन करूं ना, तेजे ट्रायल लास्ट 15-20 दीस चालू आसा, बरो तितून आपल्याक लाभ मेवल्लो आसा आनी तेजे भाशेन ही जर हांवें थंयच्यान करपाक मेवता कित्याक एटली बारीक पंचायत आनी एका फंड व्हडलोसो ना आनी कलेक्शन जे जाता जे टॅक्स बी खूब कमी वर्सां म्हाका दिसता हार्डली कितले जाता नॉट इवन 4 lakhs 5 lakh रुपीज वर्सां। सो म्हाका दिसता हेजेर खंय तरी आमकां सगळ्यांक लक्ष घालूंक पडटलें, आमकां कोणाचो टॅक्स वाडोवपाचो आनी जर कशें हे बरें जावपाक जाय आमी लक्ष परतून एकदा जमलेल्याक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा।